आज नोवेनाचो 8वो दीस. हो दीस भेटयला दिओसिजीच्या लोकसंपर्क साधनांच्या आणि न्याय सभेच्या म्हणजे ट्रायब्युनल वावरा खातीर. आज आमी 2 वारादां खातीर मागता. पयलो वाराद आमचे दामाव मिसांव आजे खातीर. दुसरो आतां ह्या मिसान वांटो घेता तो सांगेचो वाराद. ह्या सांगेच्या वारादा काल येतात त्यो फिरगोजो यो कोले, दाबाड, रिवोना, सांगे, सांवोर्दे आनी वाडे कुर्ती. आज आमचे मदीं आसा ह्या वारादाचो डीन फादर रोमेओ द सिल्वा आनी ह्या मिसाची भेट भेटयता आनी प्रवचन कोत्ता फादर जोकी फेर्नांदीस. तांकां आनी हेर सगळ्या याज्ञिकांक आनी तुमकां आमच्या पुरबायेच्या भावां भयणांक हे मिसाचे भेटेंत माये मोगाचो येवकार. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. नवें गीत रचून गायात. Nowy git rocun gaya, Pormeshwora kłakarna, Shekan shek pritu mi vuj, Devak sod gita gaya, Pormeshwora chamana, Gita gayo nagoda, Oir karat nau devace, Porgota daror dace, Pormeshwara chamana, Gita gayo nagoda, Oir karat nau devace, Porgota daror dace. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या 8व्या नवनाचो विशय बाकीवोन सुजेवाजाचे विनवणेत संवसारांत वसतली पेस्त पिडा नोयपोत करूंक वावरुया. डॉक्टर मेडिकेट्स बट गॉड हिल्स ही इंग्लीश भाशेंतली उतरां आयच्या सेवा धर्माक युक्त लागतात. जोरी आमचे पिडेंत आमी दोतोराशी धांवता, आमकां खरी पेकोवणी फकत देव दिता. आज मनशाक कुडीचे पेकोवणे बरोबर मानसीक तशेंच आत्मीक पेकोवणेची गरज आसा. बाकीवोन झुजे वाचान आपूण जावन पिडवंताची काळजी घेतली आनी तांकां कुडीचे तशेंच आत्मीक भलायकी जोडून घेवंक ताचे प्रयत्न जाले.
आयज ताचेच मोजतीन आमच्या पिडवंताची काळजी घेवंक आनी देवाचेरूच बावाट दवरून आमकां आनी आमच्या सगळ्या पिडवंतांक खरी पेकवणी ह्या मिसान बापा लागीं मागुया. साबार पावटी आमी आमच्या जिवितान वेगवेगळ्या पिडां खातीर निराशी जाल्या. आमी देवाक आनी पेल्याक शिणला. आमी कोंथावल्या दुखां बरीच जाल्या आनी दुसऱ्याचेरूय आमी आमचो राग काडला. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास धरून आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडां उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगून सदांच सांकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somia kaklut kor, Somia kaklut kor. Moima deva, sorgi ani shanti tachaista sonsari. Moima deva, sorgi ani shanti tachaista sonsari. Sorvesvora deva, sorgi charaya, sorpodvedar deva, deva baba. Ami tuka namaskar kotao, Ami tuka vinvastao, Tuja tor vojbova pasao, Ami tuka vakantao. Moima deva, sorgi ani shanti, tachaista sonsari. Somia Jesu Krista, Bapacha ekliasputa, Somia deva, deva ceshele, tu sonsarace, papka hatkai, amchi kaklut kor. Tu Bapacha usvia poslaj, amche magne ai kunge. Moima deva, sorgi ani shanti, tachaista sonsari. Kitiak povitratmya sangati, Deva Papaci moj min Jesu Krista. Eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos tu pormeshvor. Moima deva, sorgi ani shanti, tachaista sonsari. Moima deva, sorgi ani shanti, tachaista sonsari. Amen.
आयच्या इंतेसांवां खातीर मागुया. रोज पायस हो सुपुलो भुरगो आपलो पयलो जल्म दीस संभ्रमता. देवाक दिन वाचून मीस भेटयता ताचो बापूय रोनी पायस. प्रार्थुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुसेवाजाचे देखीन आनी मुणयारीपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आशेच्या सिमापोरयान पोरसळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरचेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडूय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाचे सासनांक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची आर्क पेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानान सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, ओ पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हटलें, ओ पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हटलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावट सर्वेस्परान म्हटलें, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, ओ पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन पोट्टीपाळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक आजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हटलें, ओ पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हटलें, चल न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पोर येवन ताचे सरशीं उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पोर ताचे सोबे आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. सगळीं म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर ओडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. येवत आनी बेटोण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, ओ पळय, हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे कुशीक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या गोरंताचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या
सगल्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग कोत्ता. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव दाबून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणोय सर्वेस्परा. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, मनशाची कूड पोजोळपणाक न्हय, पूण सोम्याक, आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो, तसोच तो आपले पोदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळत. सोम्या कोडें एकवडटा तो ताचे कोडें एकूच आत्मो जाता. पोजोळपणांतलीं कोडसोरात मनीस करता ती हेर सगलीं पातकां कुडी भायलीं, पूण पोजोळपण करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचें सोवें ठिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकते घेतल्यात. म्हणटच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे उदकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy sorbes porak, 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 soy. आमकां मेसियस म्हणगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. कृपा आनी सोद ताचे वरवीं आयल्यात. Soy sorbes porak, 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 soy. सुरविस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेदना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येता ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? ताणीं ताका जबाब दिलो, राबी म्हणगे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणीं तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणीं देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोलीं. जुवावाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास
मुणगे देवान मागलोलो मेळ्ळा आनी ताणें सिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमाव जुवावाचो पूत, ताका नांव घालचें आसा केफास, मुणगे खडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे मदें वेगवेगळ्यो पिडा आनी त्यो पिडा आमी एक भाशेन वांटली कशी जाल्यार ती ओतम्याची पिडा, ती कुडीची पिडा आनी काळीज मोनाची पिडा. आमचे नोदरेक ह्यो 3 भासांच्यो पिडा दवरून ल्हानसो नियाळ आमी घेवया. कुडीची पिडा जाता तेन्ना आमी किरीतपणी इलाज घेता, दोतोराशी वेता, दुसऱ्याक कन्सल्ट करता आनी हे भाशेन आमी आमकां हे पिडेंतली निवारूंक किरीतपणी वावुरता. कांय वर्सां फाटीं एक वस्तोरी इतली गंभीर परिस्थितीक आसली, तिची हॉस्पिटलान भरती केली आनीक दोतोरांनी सांगलें आमचे लागीं जाता तें आमी केलें, घडये ती सिंदान येवचीच ना आनी आयली जाल्यार ती सोदांचे भाशेन उलोवची ना. आनी म्हाका दिसलें हे भयणीक आमी कितेंय तरी करूंक जाय, ओतमीक कितेंय तरी करूंक जाय. आनीक समुदायेक एकठायली आनी मिसाची भेट तिच्या घरांत केली. मीस सोंपल्या उपरांत समुदायेक हांवें म्हणलें, देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं, इतलीं जाणां तुमी आयल्या. समुदायाचीच न्हय, गांवचो लोक एकठांय जावन ह्या बलिदानाक तांच्या आंगणांत हाजीर आसलो. सगल्यांक देव बरें करून म्हणटना ही वस्तोरी आपूण उबी रावली. म्हाका कितें सांगूंक जाय आनी हांव सगलोच घुस्पलो आनी ती उलयत रावली. फादराक हांव देव बरें करूं म्हणटा, तुमी म्हजी शेजारी, गांवचो लोक म्हजे पासत मागूंक आयलो देखून. ते घोडेक तान ती सिंधीदान आयली. ते घोडेक तान ती आपले सोदाचें जिवीत जिवंक लागली. आयज 14 वर्सां सुमार जालीं ती आपल्या लागीं घोडटा तितलें करता. इगोजेच्या वावरान ती मिसळ जाता. दोतोरांशी वचोनूय शेवटाक जो पेक वयता ताची गरज. हो तो देवाचो मेंढरो, ताची कूड आनी ताचें रगत म्हत्वाचें. तुजे कुडीचे पिडेंतले तूं निवारतलो जाल्यार, तूं बरो जातलो जाल्यार. आनीक एक जोडें आयलें सांगून, फादर मागणें कर. आनी हांवें म्हणलें ना. फादर आत तरी दवर. हांवें म्हणलें ना. फादर आमी पयस तावन आयल्या, आजमेत तरी मार. आनी हांवें म्हणलें ना. तुमी दोगांय कुमसार करात आनी दुसऱ्या सोनवाराक तुमी येयात. कसले काळजाचो पाद्री काय हे भाशेन घोडे तांकां दिसलें जायत. पूण दुसऱ्या सोनवाराक तीं आयल्या. 6 वर्सांच्या भुरग्याक पयल्या सोनवाराक तीं आंडीर घेवन आसल्या. 6 म्हयने फादर जेम्सीन तो आसलो. दुयेंस मेळना देखून ताच्या फाटीच्या कोण्याचें उदक काडलें
आनी तोरूय दुयेंस मेळ्ळें ना. आवय बापायन आपले जिविताचें कुमसार केलें. ओत्मीक तांकांच ओत्मीक भलायकी मेळ्ळी आनी ह्या 6 वर्सांच्या भुरग्याकूय भलायकी परती मेळ्ळी. तो ह्या कपेलांत भोंवतालो, खेळटालो. काळीज मोनाची पिडा. प्रितीच्या बाबूनिंदो आयज जायतीं जाणां आमी दुसऱ्याक दोतरांगरां मागण्यांत घेवन भोंवता. पूण ते पिडेचें कारण तूं आनी हांवूच जावन आसा. फादर तेज पासत माग हांव आमची मोडणी. हालींच ह्या गेल्ल्या 2 म्हयन्यांत निराशी जाल्ली तोरणाट्यो आवयो आयल्या. कितें घडलें काय? आयज काल संवसार नाचता ते भाशेन आमी नाचोंक सोदता. तांणी दोगांयनी बेबी शावर दिलो. भुरग्याक जल्माक येवच्या आदीं आतां बेबी शावर म्हूण दिता. फंक्शनां आमचीं दुडू हातींनी गोळटा न्हय. दोगांयचीं भुरगीं केरीतपणी सोंपलीं मिसकॅरेज जावन. नाच फुगड्यो घालून आमी पिडा मागून घेता आनी जायतीं जाणां दुसऱ्याक पिडेस करता. तूं आतां बेबी शावर दिना गो, सगल्यांगेर दिताय. आरे सगळे पिताय, तूं पिना रे? सगळे ड्रग्स घेताय, तूं घेयना रे? ही आमी दुसऱ्याक पिडेस करता ती पिडा. जेजू देवाचो मेंढरो ह्या सगळ्या पिडांचेर जोय दवरतलो. हे जेजूशी कोण धांवून येता काय? ताणें आमचो पिडा रोग आपल्या गाव्यांनी घेतलो. आमकां पेकोवंक, आमकां सुटका हाडूंक. हे जेजूशी कोणाक वेळ आसा काय? वेळ आसलेलो आयज आमी ताका बागयोन जुजेवाज म्हणटा. जाणें वरांचीं वरां हे जेजूच्या पांयाशी सारलीं. ताणें जेजूक अनुभवलो आनी जेजू भाशेन तो सेवा दिवंक लागलो. आपल्याक विसरून पयलीं ताजी सेवा देवाचें उतर पोरगोटूंक. देवाचें उतर पोरगोटल्या उपरांत आपणें जिवोंक जाय. आनी हें जिवोंक ताणें जांकां तो मेळटालो, बेळटालो तांकां ताणें उतरांतल्यान आनी कोडण्यांतल्यान आदार दिलो. जांकां जेजूची खबरूच आसूंक ना तांकां जेजूची वळख दिली. जांकां जेजूची वळख आसली वा खबर आसली तांकां साक्रामेंतांनी ताणें पोसल्या. कुमसाराचो साक्रामेंत आयज आमी हो साक्रामेंत पयस दवरलो आसा. पाळो कसो आमी क्रिस्मसा आदीं आनी इस्टरा आदीं जायते पाद्रींक आपोवन करतले. PPC व्हडलें काम करता आनी पाद्री व्हडलें काम करता कशें. हे 2 दिसांक आमी कुमसारां आनी आमकांय तें पळोवन गेल्लेंच ना कुमसार गरज काय म्हूण. जी ओत्मीक पेकोवणी खरें वखद ह्या साक्रामेंता उदेशी आमकां मेळटा तें. हो साक्रामेंत घेतले उपरांत जेजूची कूड आनी रगत आमकां पेकयता आनी सुटका हाडटा. कुडीची, काळीज मोनाची आनी ओत्म्याची पेकोवणी आमकां ह्या जेजूच्या कुडी रोगतांतल्यान मेळटा. पूण आमी तें पयस दवरलें आसा. पूण बागयोन जुजेवाज आमकां दाखयता यादनीक कसो म्हजें काम हें. सोदूंक भोवंक देवाक सांडून गेले हांव तांकांय आनी रावता हांव तांकांय. ताणें आपल्या जिवितान
थोको नासतना म्हणटा हांव ते भाशेन आपणाक सारकोच खाली केलो आनीक ह्या भाव भयणांक ताणें जेजू पोरगुटलो. ताणें पिडेवंतांक आपल्या हातांनी कितें घोडटा तें रांदून घातलें. ताणें फोंड सुद्दां मारले आनीक मेल्ल्यांक मातयेक लायले. आयज आमी सगळीं मेळून याज्ञीक मेळून गृहस्थी भाव भयणां मेळून ले बिबल कशी आमी असलें मोन आमकां आसा काय? कित्याक बावतिजमा उदेशीत तुका आनी म्हाका ह्या बापाच्या मोगाची खबर पोरगोटूंक आपयल्यांत. आमी आमचो इलाज करतना दुसऱ्याचो इलाज करूंक आमकां आपयल्या. पेकोवपाचें काम देवाचें. तूं समुदायाचो वांगडी कसो तुज्या शेजाऱ्याक कशे भाशेन तूं वागताय. भाग्यवंताची नोवेनाच केल्यार पुरो ना, पूण भाग्यवंताचें जिवीत आपल्या जिवितांतल्यान वेव्हारान घालूंक की म्हत्वाचें. आयज आमी दोन वस्तू शिकुया. इलाजा भायर पेकयता तो देव सर्वेस्पोर, देव पूत जेजू, देव पवित्र आत्मो. आनी देखून सगळ्या पिडेंत आमी हे देवाक उलो मारूंक गरजूच. देवाची पेकोवणी सुटका घेवन म्हजो ओक दुसऱ्या सोवे भाग्यवंत जुजेबाजा भाशेन सेवा दिवंक. उतरांनीच न्हय, कोरण्यांनी. हे मिसाचे भेटेंत एक एकल्याचे भलायके खातीर आनी सोमेस्तांचे भलायके खातीर मागुया आनी जुजेबाजाचें जिवीत आमी आपणावंक ही कृपाय आमकां मागुया. उबी रावून आमी आमचो भावार्थ उचारुया. सोत म्हणटा देवाक, सोर पदीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर संभवलो, आंकवार मरितावन जल्मलो, पोंच काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबी, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. वेगवेगळ्यो आमच्यो गोरसो आवडे दोन्या देवाक आमी उबारुया. आमचे धर्मीक फुडारी, आमचे ओत्मीक वयस, तर तांणी आपल्या मुण्यारपणा वरवीं पोरचेक बऱ्या ओत्मीक जिविताची भलायकी जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेक भलायकेच्यो फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक आनी अदीक करून गरीब पिडेवंतांक त्यो मेळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या घरांनी शेजाऱ्याक तशेंच हॉस्पिटलांनी पिडेंत कश्टवतल्यांक पेकोवणी आनी ही पिडा सोंसूंक बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी आमच्या जिविताचो बरो सांबाळ करूंक आनी नाका जाल्ल्या वायट संवयांनी आमची भलायकी इबाडिना जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज डिओसेसीच्या लोकसंपर्क साधण्याच्या आनी न्यायसोबेच्या ट्रिब्युनल वावरा खातीर प्रार्थना येदना आयज मिसा पेटेन वांटो घेतल्या दामांव मिसांवांतल्या भाव भयणांक आनी सांगे वारडांतल्या भाव भयणी पासत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाल आनी मोगाल बापा, ही आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी एक एकल्याक आम्हा सोमेस्तांक बाकियोन सुसेवाजा भाशेन सेवे चाकरेची मनशां जावंक आनी ओदीक करून पिडेस्तां सवें दोयाल जावंक तुजे कुरपेन बोरमूण मागता हांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमची दानां यानिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. बापाक पावोंक अर्पण तुजें. बापाक पावोंक अर्पण तुजें. दुबळ्यांक पेटोय जाता तितलें. दुबळ्यांक पेले देवाक पावले. दुबळ्या सोवे देवा रोपडे. मोगाळ बापा बाबा भयणी मानून घेयात नी पेटोवणी. मोगाळ बापा बाबा भयणी मानून घेयात नी पेटोवणी. जेवणा नेसला गोरा विणे कोणूच नासो आमचे मोदे. देवा कुरपेन आमकां मेळ्ळे उदार काळजान येराक दिवचे. मोगाळ बापा बाबा भयणी मानून घेयात नी पेटोवणी. मोगाळ बापा बाबा भयणी मानून घेयात नी पेटोवणी. मोशा भाव भयणीनो, मोशेयान तुमचें बलिदान सोर परिदार देवा बापाक मान दात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, सांत सुसेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवालयेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण काण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण काण घेवन आमच्या दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावूं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उक्तापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्वराक थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भोगताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दळमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 dolmaranzo sorves por tu, sorgani sonsar bohlia tuja voi boa, un sorgito caso e soi, un sorgito caso e soi. Sorves porace, navieta takasui. Sorves porace, navieta takasui. Un sorgito ka soi soi. Un sorgito ka soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Tuja kursani ponor život pona porwi tu enam kasoroi somya samsaracha sorvolara amchi sorvonko. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो
आमी बोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनून जेवणपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुसेवाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातान, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमी सगळीं बापाची मोगाल भुरगीं. ह्या बापाची वाट आमकां किरीतपणी बागयोन सुजे वाजानूय दाखयल्या. हे मागणे जेजून शिकयल्लें आमकां आशिर्वाद हाडटा. व्हडा भावार्थान आमी तें म्हणून आमकां तशें सोमेस्तांक पेकोवणी आनी सुटका घेवया. म्हणून आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाचे सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती वांटुया. जेजूची शांती तुमकां. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो तो देवाचो मेंढरो. दर एकल्याचें पातक काडटा तो, पेकोवणी आनी सुटका हाडटा तो. ताचे जेवणाक आपयल्यांत ती सगलीं आमी सुबाकी.
तुमी आत तुवें म्हज्या भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनियांक घेवप फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत गावया तुका आमची गरज. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका मेळणार मनशांक शिकोवन बुकेलोल्यांक जेवण तानेलोल्यांक पिवून पिडेवंतांक इलाज गरजेवंतांक आदार दुखेसाल्यांक बसवून उदार काळजांत पावोवंक तुका आमची गरज. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका काळजांतूच वाडफाकून मेळाय साफाय घालून वाट चुकलोल्यांक सोडून हात दिवन परतून हाडून तुजी दया मोया आनी बापाचो मोग सगल्यांक जागूंक दिवून तुका आमची गरज.
जेजू सोडवून नारा तोकलेक जोशे सांगे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवून नारा तोकलेक जोशे सांगे तोशे आमी तुका साथी काती सोडून वेगवेगळो काडून भावपण शांती बाळगून नवो समाज बांदून एक एक मनशाचे एकेकाचे व्हडपण सोडणे उर्बेक राखून तुका आमची गरज. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांत सुसेवाजाक मान दिवन ह्या आईच्या नोवेनाच्या दिसा सतसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीच्या सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता शेजूचे नांवी. मातशे बसूया. या रोमानीच्या मिसाक वांटो घेतिल्ल्या सांगेच्या वारादाक आमी दिनवासता ओदी करून मिसा बेटींत आजीर जाल्ल्या पाद्रींक, मोठवाशांक, लौकिकांक, गायन मंडळाक आनी हेर बाबा भयणांक आमी काळ जाणतान दिनवासता. आज निमाणे मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान 6 वरांचेर. फाल्यां नोवेनाचो निमाणो दीस. मिसा एपुरी पयलें 6, दुसरें 7:30, तिसरें 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 हेवूय रोमारीचे मीस. ही 4 मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान आनी निमाणे मीस जातले 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान. पुर्बेच्या दिसाक मिसांची मांडावळ एपुरी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक पुर्बेचे मीस 10 वाजता. हे मीस भेटयतलो बिस्प तेवदोर मास्कारेनस. ताचे बरोबर आसतलो आमचो कार्दियाल साहेब फिलिप नेरी फेर्रांव आनी ताचे बरोबर आनीक तेग बिस्प आसतले. हे दोबाजीक मीस सोंपल्या उपरांत 12 वरांचेर ओरातोरींत आनीक एक मीस आसा. ते सांजे 4 वाजता आनीक एक मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. निमाणे पुर्बेच्या दिसाचे मीस 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान. ह्या जाग्या विशीं थोडीशी म्हायती. कुमसार जावंक तुमकां संदी आसा मिसा आदीं ओ मिसा उपरांत. म्हणटोच हे संदेचो फायदो काडचो आनी परबेक बरी तयारी करची. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक आमच्या स्टॉलान तुमी वेचें. हांगासर तुमी पळयतात हो व्हडलो पांडाल आनी ताचे भायर ही फुलांची मांडावळ. हो कोर्स करूंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार, उदार मनान कितें दिवंक सोदतात जाल्यार
तुमची देणगी तुम्ही स्टॉलांत दिवची. आमच्या स्टॉलांत बागयोन जुजेबाजाचो वर्सावडीचो कॅलेंडर विक्रेक आसा. अंदूच्या वर्साक ह्या कॅलेंडराचेर जुजेबाजाच्या जिविताचो इतिहास आनी ह्या पवित्र जाग्याचो इतिहास छापून हाडला. तुमच्यांनी तो घेवं येता. त्या भायर मागण्यांचो झेलो हें पुस्तक आसा. इंग्लेज आनी कोंकणी भाशेंतल्यान तरेकवार मागणी ताजेर घातलेली आसा. तेवूय थंय विक्रेक मेवता. आमचे फर्स्ट एड सेल, पिवपाचें उदक, टॉयलेट्स, फेरी, सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन आसा. थंय उजव्यान एक धाकटुलें पेंडॉल आसा. ह्या पेंडॉलांत जुजेबाजाची मुर्ती आनी रेलीक तुमकां उम्यान दवरलेली आसा. हाजे भायर कोण तर उमो घेवंक सोदता वो सांतवारीक भेट दिवंक सोदता जाल्यार आयज आनी फाल्यां आनी परवां सांतवार सकाळचे 7:30 ते 1 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन उक्ती आसतली. फाल्यांच्या दिसाक सुरवातेची उतरां वाचपां भेटवणेची मागणी कोण करूंक सोदता जाल्यार वचून सांकिस्तीन सिस्टरीक मेवचें. तुमचे वस्तूची तुमी काळजी घेवची, सांबाळच्यो. पूण कोणाची वस्त सांडल्या जाल्यार आमकां कळोवचें. आमची सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेवतात. पूण खेरीत भाशेन 9:15 आनी 4 ही दोनूय रोमारीची मिसां CCR TV लायव्ह दाखयता. आमचे व्हॉलंटियर्स जे आसात ते तुमचे सेवेक आसात. तांच्या सेवे वरवीं तुमचें जिवीत सादें जाता, सोंपें जाता आनी तांकांय सोंपेपण मेळटा. देखून मातशें तांकां सहकार दिवचो. अदी करून पार्किंगांत आसात ते सकाळीं फुडें 3:30-4 वरांचेर ते येतात. ते सांजे 7:30 घरा पत्ततात. दिसभर पांयांचेर उबे आसात. म्हणटूच मातशें ते सांगतात ते मानून घेवचे आनी तांकां तुमचो सहकार दिवचो म्हूण आमचे मागणी. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो पोट आशिर्वाद आनी सर्गींची बेसांवां तुमचेर पडूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्तांचेर बागयोन जुजेबाजाचे बिनवणीन आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन ताचो मोग कोरण्यांनी पोरगुटूंक हांव तुमकां धाडटां. आतां आमी बागयोन सुसेवासाचे नोवेनाचे मागणे करतल्या. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोखाल बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दळपणाच्या अजापांनी तुझ्या उतराचे मी मनशाच्या काळजांनी भोगले. ताच्या पावलाचेर पावल दवरून तुझ्या सेवकाक बागयोन सुसेवासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंफार मारेच्या आसऱ्याखाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोडण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावन गोरसां खातीर मागचें. हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या भावा. बा
घेऊन चालल्या आमच्या भावा विनोद्या तुझी मोजूत पावोय साक्षी दिवंक जेजू भावार पोसरू उर्बेन मोर आमकां जागोय तुझे वाजा आमच्या भावा तुझे पासोन आर्गा मोयमा Bapak Jezu, powitratmia, arga moima, sasna. Tuze waza, amcia baba, tuce pason, arga moima. Bapak Jezu, powitratmia, arga moima,